नमस्कार. हांव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्वस्त जावन आसा. आज आमी आमगेले चित्रीकरण शाळे देखून एक विशेष कार्यावळी प्रसार करता आसाचे. आज 20 ऑगस्ट म्हळ्यार कोंकणी सगळे संवसारांत आशिल्ले कोंकणी लोकांक एक विशेष दीस. हे कोंकणी मान्यताय दीस म्हूण हाका मान्यता आसा. ही कोंकणी मान्यताय दिवस कित्याक करचे अशें म्हूण आमी आलोचन करच्याक आमगे लागीं आजी आमगेले विचार विनिमय करच्याक आपले दोन विशेष कोंकणी मोगी, कोंकणी तज्ञ आनी कोंकणी प्रसारणांत खूब वावर केलेले दोन्ही प्रमुख व्यक्ती आजी हांगा आयिल्ले आसाची. तांगे लोट आमी आजी संभाशण करया. तांतू पैकी आजी हांगा पयलो हांव तुमगेले मुखारी प्रस्तूत करता श्री व्यंकटेश एन बाळिगा. श्री व्यंकटेश बाळिगा हांणी ल्हानपणायर देखूनची कोंकणीक काम केलेलें. 1995 1995 विश्व कोंकणी संमेलन जावचे वेळार खूब काम केलां. तितले वर्स त्या मात्र न्हय, कोंकणी भाशा मंडळ, कोंकणी सांस्कृतीक संघ, विश्व कोंकणी केंद्र आनी विश्व कोंकणी केंद्राचो विश्वस्त जावन सचिव जावन उपाध्यक्ष जावन सेवा केलेलो एक प्रमुख व्यक्ती. व्यंकटेश बाळिगा लेगीत कोडयाल खबर म्हणून एक पत्रिका आनी सुरवात करून खूब वर्स तकून आज तें चलोवन येता आसाची. आयचे ई जगत्या भितर ई पत्रिका करून आनी चड प्रचार केलेलो आसा. श्री व्यंकटेश बाळिगा बाळमाम तुमकां हांगा स्वागत करता आसा. आज दोन्ही जी व्यक्ती श्रीमती फ्लोरा कॅस्टेलिनो. श्रीमती फ्लोरा कॅस्टेलिनो एक कोंकणी मोगी, कोंकणी आवय भाशेची. ते मात्र न्हय, मंगळूरच्या प्रमुख शिक्षण संस्था जावन आशिल्लो सेंट एलोशियस कॉलेज ही आज युनिवर्सिटीचे स्थानार येवन पाविल्लो आसा. डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी म्हणटात. हाजे कोंकणी विभागाचे प्रमुख HOD जावन आसात आनी कोंकणी प्रचारांत तांकां जीव मानभरी काम करता आसाची. श्रीमती फ्लोराबाई तुमकां ह्या कार्यावळीक स्वागत करता आसा. आज हा मनशाक कशें म्हळ्यार प्रत्येक तागेर आवय भास मोगाची आसता. संवसारा भितर प्रत्येक 3 नमुनारी, 3 बगेरी, 3 रितीरी आवय आसताच. एक जल्म दिलेला आवय, दुसरी तागेली मातृभूंय आवय भूंय, तिसरी तागेली मातृभास आवय भास. त्या खातीर आमी आवय भाशेच्या आमगेल्या आवय भाशेचे कोंकणीचे ही प्रमुख कार्यावळीक हांगा जमिल्ले आसाची. तुमकां सगळे विक्षकांक श्रोतृवर्गाक हांव पुनरपी स्वागत करता आसा. आयचे कार्यक्रमांत आमी पयल्यान हे कार्यक्रम सुरवात करचे फुडें दोनूय प्रमुख कोंकणी मेरू व्यक्तित्व म्हणटात. हांणी कोंकणी साहित्यांत, कोंकणी भाशा प्रचारांत, लोकप्रिय करच्यांत वावर केलेलो आसाची. हांगेले दोग जाणांची शतमान वर्स आतां 2024-25 वर्सांत हांगेले दोग जाणांनी शतमान. आनी पयल्यान पयलें हे मान्यताय दिवस तेसू हे 2 कोंकणी बरप्यालो शतमान वर्स जावन आसा. पयलेचो रविंद्र बाब केळेकर हाका कोंकणींत कोंकणी भाशेंत ज्ञानपीठ प्रशस्ती फावो केलेलो पयलो मनीस तो. आनी दुसरो मनोहर राय सरदेसाय कोंकणी भाशा तज्ञ, लिंग्विस्ट, बरपी आनी इतिहासकार जावन काम केलेलो. हे चारय काम केलेले हांगेले दोग जाणांले आज उडगास काणू तांकां प्रणाम करून तांकां शतमान वर्साचे ह्या दिसाक आज सगळ्यांक कोंकणी भाशेचे सर्व लोकांक तांगेलो परिचय करून आमी हो कार्यावळी मुखार व्हरता आसात. आतां आमी कोंकणीचे हे दिसाक आयच्या दिसाक प्रामुख्य कशें अशें म्हणून पळोवच्याक आतां आमी एक चित्रण आमी घालतात. आतां आमगेले कार्यावळीचे प्रमुख विशय कसो म्हळ्यार हांव व्यंकटेश बाळिगा हांतले निमगुच्याक इच्छ पावता कसं म्हण आका हे दिसाक कसल विशेशताय आमी इतले प्रमुख जावन हे आचरण करच्यात कसल विशेश आसा. नमस्कार डॉक्टर. आणि तशींच सगळ्या विक्षकांक कोंकणी मान्यता दिवसाचे शुभेच्छा सांगच्याक इच्छ पावता. ही कोंकणी मान्यता दीस आमी त्या आचरण करता आसाची. कित्याक म्हळ्यार आमगेली
मातृभास कोंकणी एक ही अल्पसंख्यात भास आमगेल देशांतू सबार एक हजारा पशी चड भास आसाची जाल्यार तांतूंत थोडे भाशेक आमगेले संविधानाचे 8वे वळेरींतू स्थान मेळटा तसले ही आमगेले मातृभाशेक एक 8वे वळेरींतू स्थान मेळल दिसू हो जावन आशिल्ले निमित्त आम्ही ही कोंकणी मान्यता दीस म्हणून आचरण करतात हे 8वे वळेरींतू स्थान मेळिल्ले निमित्त आमगेले भाशेक मस्तितले सवलत सरकारा निमित्त मेळचे आसा तसल मुख्य म्हळ्यार आमगेले स्कूल्स कॉलेजेस चलासोच्याक आमकां एक हक्क मेळटा तशींच आमगेले भाशेचे अभिवृद्धी खातीर रिसर्च करच्याक ह्या पुरा अवकाश आमगेले सरकारा निमित्त आमकां मेळचे एक स्थान मेळ्ळें आता संविधानाचे 8वे परिच्छेद एक वेळेरी अशें म्हणटा आमी अशें म्हळ्यार अर्थ कितें फ्लोराबाय हांव तुमकां दिता आज मिनींग कितें सामान्य लोक आमकां सांगूंक कळना हे संविधानाक स्थान म्हणून कसल म्हणून कळना तेच म्हळ्यार कितें आसता ताजें मिनींग कितें ताजें अर्थ कितें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाचे प्रकार पयलें केवल 14 भासांक मात रेकग्निशन मान्यता दिल्या ताचे उपरांत मुखार मुखार अनेक अमेंडमेंट जातना आनी थोड्यो भाशो भितर येयल्यो तातूंत कन्नडाय मागीरच रेकग्नायज जाल्ले आमच्या कर्नाटकाच्या स्टेट लँग्वेजा पैकी आतां आखरेक 22 भासो आतां 22 भासो त्या संविधानाच्या भितर हाडन तातूंत कोंकणीकय हाडलां आनी ताका एक स्थानमान दिलां कशें स्थानमान दिलां आमकां हें स्थानमान आमकां कॉन्स्टिट्यूशन आमचें संविधान आमच्या भारताक आमी रचलें तें सकट जाणां तें संविधान रचतना आमी ताका एक मानदंड घाल्ले अशेंत आसूंक जाय तशेंत आसूंक जाय म्हूण सांगून त्या मानदंडा प्रकार आमी गेल्या भाशेक कितें आमी मानदंड दिले आनी भास आमी कश्यो कित्याक म्हळ्यार भारतांत कितल्यो भाशो आसात तक्कड आमी जाणा आमकां 150च्या वयर आसतात पूण त्यो कितल्यो लोकां मोगाळ जावन आनी कितले लोक कितल्यो भाशो उलयता एक हांवें उडासकरचे जाल्यार पयलींचो आमचो भारताचो प्रधानी PV नरसिंह 19 भासो जाणा आसलो म्हणून एक चरित्र आमकां वाचूंक मेळटा पूण 19 भाशो ह्या 19 भाशो 19 भाशो एका मनशान उलोवचें म्हणटाना एक बारीक आमकां प्रायड एक व्यक्तीक इतली भास येवच्या इतली भास उलोवता येवचे बरें भरपिता येवचे एक विशेष एक ज्ञान म्हणत एक विशेष एक परिणीत म्हणत प्राय हा तुवें सांगल्या प्रमाणे खंयचेय देशांतू कोणाक तितली भास येवचेक साध्यच ना कित्याक म्हणून तितले भाशा ना तांचे कडेन तर तुमी सांगिल्ले एक विशय हांव परतून ते आमगे स्लायडाक तरी गेल्यार मागशी गेल्यार भारत संविधानाचे 8वे परिच्छेदान तुमी सांगलें की कोंकणीक स्थान आसा हाजी म्हणून आनी 1950 इसवेंतू जेन्ना हे आमचें संविधान रचयलें संविधानकारांनी तेन्ना आमकां तें खाली 14 भाशेक मात स्थान आशिल्लें अशें म्हूण दाखयता ही 14 भाशेक ताका मात स्थान त्या वेळार मेळचें की कारण कितें आसचें पुरो त्यो एकदम पॉप्युलर प्रसिद्ध भाशो आनी देव भाशा म्हणून थोड्या भाशेक आमी शास्त्रीय भाशो क्लासिकल लँग्वेज म्हणून सांगून आमी दवरल्यान त्यो भाशो मात पॉप्युलर तशें न्हय ती भासो जेन्ना आमगे देश रचयलें स्वातंत्र्योत्तर तेन्ना त्यो स्थानीक भास जावन आशिल्ल्यो आतां कर्नाटकांत कन्नड तेन्नाच आशिल्लें तमिळनाडांत थंयची स्थानीक भास तमीळ आशिल्ली केरळांत मलयाळ आशिल्ली अशी स्थानीक भाशा आनी देशाचें काण पळयल्यार आमगेले जनसंख्येकाण पळयल्यार तेन्ना आशिल्ली जनसंख्या भितर इतली वेगवेगळी भास आनी एक मूळ भास आशिल्ली एक हिंदी कसं सांगतो तू सांगला म्हणके आमगेले देशाक स्वातंत्र्य मेळटरी आमी भाशावारू प्रांत्य जावन आमी हें जालें फॉर्म केलें 1950 इसवेन हा तें वय भाशावार प्रांत्य मागीर जालें वय तेंचे भाशावारू प्रांत्य जातना आमगेले भाशेक एक स्थान दिवका पुरा भाशेक म्हळ्यार उद्देश 1950 इसवेंतू ती 14 भास बाद आसच्या कारण कसं म्हणून प्रश्न येयला भाशावार प्रांत्य जालें 1956 1956 ती पयलीं 6 वर्सां इतली भास मात कितें आशिल्लें अशें म्हळ्यार एक प्रश्न आमी म्हळ्यार हे मूळ लोकांक तरी समजनी जाल्यार आमगेले भाशेक मेळिल्लें हे स्थानाक अर्थ कसो लावन जाता तेंच चित्रण हांव परत घालच्याक पळयता 1950 जेन्ना आमगेलें संविधान रचयलें
आनी आमगेले लोकप्रतिनिधीन पुरो ताका दस्खत केलो तेन्ना ही स्थानीक भास इतलो आशिल्ल्यो आनी व्हड आमगे देशांत एक त्या वेळार प्रायर एक कर्नाटकाची जनसंख्या 3.5 कोटी आशिल्ली महाराष्ट्रात तेन्नाच 6 करोड आशिल्ले म्हळ्यार व्हड संख्येन एक आशिल्ले आनी त्योच भास मात स्थानीक भास जावन आशिल्लो त्या खातीर आनी हिंदी भास सरकाराची केंद्र सरकाराची हे कशें न्हय ऑफिशियल आडळीत भास जावन दवरून घेतल्यो आनी दुसरी भाशेक पुरा ते हांगा बरयलां वेळेरीचे म्हळ्यार 8 वेळेरी म्हणलें तुमी 8 परिच्छेदान तातूंत भितर 2-3 विभाग आसा त्या विभागा प्रमाण 344 344 वर्ना भितर 14 रिजनल भास दवर घेतल्यो आनी वरलेले भास पुरा आतां जे दिलां ते 2024 त्या सांगलें फ्लोराबाईन आतां 22 भास आसाची म्हण ते ताका तेतावळी अमेंडमेंट करून हंगे एक विषय मी स्पष्ट करता तू सांगले पण आमगेल्या वीक्षकांक जेव्हा जनरल जेव्हा हिंदी आमगेल राष्ट्रभास म्हणाले एक गोंधळ आसा तशी ना हिंदी आमगेल राष्ट्रीय भाषेपैकी राष्ट्रभासोची तांतू ही एक ऑफिशियल भास सो आमगेली कोंकणी काही हिंदी तितले स्थानमान संविधानात मेळ्ळा म्हळ्यार आमी एक मना घेवका म्हळ्यार पुरे राष्ट्रीय भासोची केंद्र सरकाराची आडळीत भास मात्र हिंदी त्या कित्याक आशिल्लें म्हळ्यार आत जाल्यार आमी पळयल्यार आमगे देशाचे 40% लोक उलत म्हण भास ती ताजे खातीर ते स्थान दिलां आनी ते चित्रण ते स्लायड कितें दाखयता म्हळ्यार मागीर आमगेले ही भास ताका मेळयली आतां फ्लोराबाई तुमी सांगलें खंयचे काळ सांगलो तुमी खंयचे काळार ती आमगेली भास तातूंत भितर घाली केन्ना अमेंडमेंट केन्ना जालें 3rd अमेंडमेंट 1992 त्याला कोंकणी तसं आता मणिपुरी नेपाळी ह्यो भाशो ताचे फुडें फर्स्ट अमेंडमेंट एक जालें सेकंड अमेंडमेंट जालें 3rd अमेंडमेंट तिसरे फुडें तिद्दुपडी जाता ना तशें आतां तुडू खातीर तांचे एक मान्यते आसा म्हणटा तशें म्हणटाना इन फ्युचरांत आनी अमेंडमेंट ते येवंक पुरो भाशो म्हणून आतां तशें जाल्यार ह्या भाशेक तांचे भितर मेळच्याक कसले एक क्रायटेरिया एक गुण म्हणून आसले कसले एक गुण म्हणून आसले अर्थात असेंब्लींत की पार्लिमेंटान म्हणत ना आमी आयकतना मिनिस्टरान उत्तर दितना कसले क्रायटेरिया ना म्हणल्यार एक आयकून येता जाल्यार आमगेले कोंकणीक गोवान तो राज्य भास जालेले तेच एक क्रायटेरिया निमित्त आमकां मेळ्ळे म्हळ्यार आमी फुडें देखून आयकून येयलो विशय हाजे विशयार स्पश्टता ना क्रायटेरिया म्हूण एक कसले खंय वज्जिल्ले कसले दिसून येना आतांचे खातीर एक हें दाखयता आसता हातूंत भितर स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स कोंकणी भास घाल्लेलं कारण कसं आसा म्हणून ते काय तू सांगला म्हणून ते काही कारण दिलें ना म्हळ्यार कोंकणी लोकांना नेपाळी लोकांना मणिपुरी लोकांना आमगेली भास आठच परिच्छेदाक मेळच्याक योग्य जालेली भास अशें म्हणलेलें हाका एक कारण एक म्हूण ताणी मागणी केलेली म्हूण आसता जाल्यार एक कारण आसता कसन म्हणून म्हळ्यार कोंकणी भाशेक हें मेळलेलें 1992 ताचे पयलींची 1987 1987 तुजी कोंकणी भास राजभास जाली एक स्टेटाची राजभास जाली म्हळ्यार तें लेखाक घेतलां अशें म्हणून दिसता आनी ताजी पयलींची साहित्य अकादेमी केन्ना मेळ्ळें आसतलें साहित्य अकादेमीक उडगास की म्हाका दिसता 1975 1975 भितर साहित्य अकादेमी भितर कोंकणीक स्थान मेळ्ळां म्हळ्यार ही दोन प्रमुख कारण लेखा घेवन हाका हें घेतिल्लें आसा म्हळ्यार काही नातील करचे म्हण न्हय खाली मागणी केली कुडले ती जायना ताका 2-3 विचार तांणी घेताच अशी आमकां 1992 आमचे भितर मेळ्ळी म्हणून आसा आतां राजभास मेळ्ळेले तवळे ताका राजपत्र म्हणून एक आसता ते राजपत्र केन्नाय तुमकां फ्लोराबाईन तुमी केन्नाय पळयलां की ते वाचिल्लें की राजपत्र आयकलां हांवें म्हाका आमकां येना म्हूण चिंता ते पर्सनली काही ना पर्सनली कोणाक येना ते इंटरनेटार जो सोदूं वच्चें न्ही बट एक पेटी म्हाका दिसता तुगेलें प्रेजेंटेशनांत आमी पळयलें उडगास इन डिटेल जावन वच्ची न्ही वय राजपत्रांत भितर राजपत्र ते स्पश्ट करून सांगता त्या खातीर ताजें अर्थाचें चित्रण हांव घालां
आता एक गोंयचे मुखेलमंत्री त्याची खबर उलयता पयर जाल्ली खबर एक 15-20 दीस फाटीक जालेली ताण ते कित्याक तशें परतून सांगना की देवनागरी कोंकणी हीची गोंयची राजभास म्हळ्यार राजपत्र म्हळ्यार राज आज्ञा ती राज आज्ञाक वयर देखून ताका अध्यक्ष प्रेसिडेंटाले हें नांवून येवची ती आनी गव्हर्नरान तें हें करचें गव्हर्नरा मुखांतर येवचें आनी तांत भितर स्पश्ट केलां की म्हळ्यार कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ओनली लँग्वेज वीच इज रिकॉग्नायज्ड एज राजभास म्हणून सो अशी आमी मुखार येतना भास एक स्थानमान मेळ्ळें आमगेले लोक आमी कितले लोक आसा म्हूण पळया आतां सगळे संवसारांत आमी कोंकणी लोक कितले आसात फ्लोराबाई तुमी कितले ताचे आता येताना कला सेन्सचा प्रकार मस्त उणेंत दाखयती एका तेंपार कितले की लोक असलो कितले तशें नाही, तशें न्ही एक 2 lakhsच्या वयर म्हणान 30 लाख तशें होत नाही हांगा मँगलोरच्या मँगलोरचे नाही सगळे देशाचे चित्रण काण पळयलें रे तुवें पळयलं 25 लाख भारतांत आसा मागीर एक 5 लाख भायर आसा म्हण मेगेले एक जाल्यार राजपत्र कसा दाखयता म्हळ्यार सेन्सस प्रमाण कोंकणी लोकांची संख्या 22 लाख आसूचे म्हणून 22 लाख तेंक सांगला म्हणके 25 आशिल तर देवला नेक्स्ट सेन्ससांत ते लेटेस्ट 2011 वय ती एक हे भितर हांगा आसा पळय हांगा वयर आसा पळय भारत संविधाना चित्रण घाला तें हें अंत भितर 8th शेड्यूल म्हणून प्रश्न तूं काण घेतले रे हें चित्रण आमकां देशा भितर दिसता कसं म्हळ्यार कोंकणी 2.25 मिलियन म्हणजे 22 लाख 22.5 लाख आसा आनी ताका हें संविधानात स्थान मेळ्ळें 1992 रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट म्हणजे एक ओल्ड लायन आसता राजपत्राचे भितर बरयतना आनी ताजे स्टेट खंयचे म्हूण हे 4 पॉयंट ते एकांत भितर घालन सोडा गोवा म्हणून अशें घालें नासता आतां भाशेचे हे थोडीची हे खबर आसा आमी ताका मागीर येवया ताका कसं आमकां अर्जंट काय त्या विशय उलोवचे मुखार आनी एक मुखार हें गेल्यार आमकां आतां कसं दिसता म्हळ्यार हांव फ्लोराबाई तुमकां निमगिता आसा की तुमी एक कोंकणीचे संस्थेचे मुखेल जावन आसा HOD कोंकणी विभागाक आतां तुमगेले हे सान लुईस कॉलेजा भितर कोंकणी संस्था एक सुंदर एक इमारत दिसता तांबडे रंगाच्या म्हाका दिसता तो एक 100 वर्सां फुडले की आसतलो आतां ते हांत भितर 3-4 प्रश्न तुमचे मुखार दवरलेलो आसा हो शिक्षण संस्था हातून कितले विद्यार्थी शिकतात सगळे तुमगेले एक डीम्ड युनिव्हर्सिटी म्हणून एक आनी शाळा प्रवट केलेले एक आडळीत मंडळीचे सकयल सगळी पुरा विद्यार्थी केल्यार कितले व्हड संस्था आसा केवळ कोंकणी नाही सगळे 7,000 लागी विद्यार्थी तुमगेले सगळे शिक्षण संस्थेंत शिकताच त्या खातीर आमगेले प्रश्न कशे येता म्हळ्यार आतां आमगेले प्रश्न कितें कोंकणी कितें जाता म्हळ्यार खातीर हातूंत कितले विद्यार्थींची आवय भास कोंकणी आसतली आमी एक शाळे भितर एक दाखल करतना तांची आवय भास कितें अशें म्हणून बरोवन दवरतात एक अंदाज आसा की कितले टक्के कितली पर्सेंटेज लोकांली आवय भास 50% आसात 50% आसात मदर टंग कोंकणी म्हणून आसले ते घालचे ऍप्लिकेशन दिवची आसात म्हणजे 50% आसा म्हणजे आतां तुमी आमी 7,000 जाल्यार 3,500 4,000 3,500 4,000 म्हटल्यार तूं कोंकणीची उलयतले लोकूच स्टुडंट्स आसाचे आसा वय आतां तेशी जाल्यार कुडले आमकां मुखावेल प्रश्न येता हांत भितर कितले लोक कोंकणी शिकतात आतां आमकां कोंकणीचे हे 8व्या वेळेर मेळ्ळेलें हाजें तावळी बाळमामाक सांगलें की म्हळ्यार आमकां आमगेलें शिक्षण दिवेत आमगेर शाळा चलोवं म्हळ्यार एक आमकां एक प्रमुख ताजें आमकां एक रायट म्हणटा आमगेलो हक्क जावन मेळ्ळो म्हणून तो हक्क कितलो चलयला हांगा आमगेले प्रमुख प्रश्न आसच्यो हे आमकां मेळ्ळा कितले लाभ कितले जाले म्हळ्यार प्रश्न हे खातीर वो येवच्यो आनी भितर कितले लोक कोंकणी शिकताचे म्हाका तांचो सांगूंक लज दिसता 3,500 भुरग्यां पैकी 3,500 नाका 3,000 भुरग्यां पैकी एटलिस्ट एक 500 म्हणी आसात की ना तितली नात आतां तुमचे संस्थेंत प्राथमीकसून
प्री प्राथमिक देखून KG देखून PG मेरेन आसतात इन पूरा एक स्ट्रेच करून पळयल्यार एक व्हडलें खांड पळयल्यार हांव तूं खंयचे हंताचेर म्हळ्यार प्रायमरींत आसा की हायस्कुलांत आसा की PUंत आसा की स्नातकांत आसा की स्नातकोत्तरांत आसा खंयच्यान तूं कोंकणी शिकची विद्यार्थी आमकां दिसतात. स्कूल लेवलार कोंकणी ना आमच्या अलोशियस कॉलेज भितर स्कूल लेवलार ना आनी PU लेवलाक येवंक ताचे ते थोडे रिस्ट्रिक्शन्स आसा मानदंड आसा PU बोर्डांत सो थंय PU शिकिना. डिग्री घेतना आमकां भुरगीं आहेत BA BSc BCom BBA BCA BVoc सगळ्या स्ट्रिमाक आमी कोंकणी दिल्या. तशें भुरगीं खाण घेतात वाचतात आमी साहित्य थंय आसता कोंकणीचें साहित्य आसता कोंकणीच्या थोड्या आमच्या आउटरीच एक्सचेंजा खातीर जावं पुरो गोवा या केरळा आमी थंयच्या लोकांक मेळचे खातीर अशें वरचें करचें आनी आसता आमचे कडेन. तशें म्हणटना आमकां केरळांत कोंकणी काणयो कोणी मुखार येनात आयल्यार आमकां सड्ड हांगा तावन कारवार म्हणसर भुरगीं आसात कोंकणी इवन आमकां बॉम्बे तावनय भुरगीं आसात कोंकणी काणयोंक जाय मदर टंग आमची मदर टंग कोंकणी आमची आवय भास म्हणून एक मोगार काण घेतलें. आतां तुमी सांगचे प्रमाण स्नातक म्हळ्यार ग्रॅज्युएशन हांत भितर आतां कोंकणीक अकॅडमिकली खंयचें स्थान आसा स्नातक हांत भितर पयलें भास किती दुसरी भास की तिसरी भास की क्युरिक्युलमासून भायली भास की खंयचें स्थान आसता का. दुसरें स्थान आसा पयलें आमी लँग्वेज इंग्लीश आसता फर्स्ट लँग्वेज मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणटात ते इंग्लीश पळय ते फर्स्ट लँग्वेज इंग्लीशूच सगळ्यान फर्स्ट लँग्वेज सेकंड लँग्वेज आयदर कन्नडा और हिंदी और कोंकणी और मलयालम फ्रेंच हे पुरो दुसऱ्या स्थानार आसात. ते मिडियम इन्स्ट्रक्शन ते भाशेनूच शिकयतात त्या क्लासी वेळार. हय म्हळ्यार कोंकणीचें स्थान दुसरी भास हे दुसरी भाशेन तूं हे 5 भाशां पैकी खंयची एक काण घेवका अशें म्हणून तुमचे संस्थेंत आसा म्हणून आमी एवरेज काण घेतल्यार ते डिविजन केल्यार 5 हें काडल्यार 20% 5 पडटा की एकाक 5% पडटा की अनेकाक 80% पडटा की काय अंदाज आसा की स्टुडंट्स कितें घेता. वय आमकां म्हळ्यार आतां आमच्या अलोशियस कॉलेजी भितर आमकां सर तो केरळांतल्यान आमची भुरगीं आसात तांकां मलयालम जाय ते मलयालमाक इल्ले मेजॉरिटी आसतात मागीर हिंदीक आनी कन्नडाक ते वांटून येतात ते कंप्लीट. प्रश्न कितें म्हळ्यार कोंकणीक कितलो टक्को आसा म्हणून तितलेच तेजे कोंकणीक आमकां एक क्लास आतां क्लास वायज आमी गेलीं जाल्यार तुमी इतले स्टुडंट सांगले ना कितले टक्के आसा म्हणून नेर प्रश्न आमकां एक मस्त उडी सर कंपॅरिटिवली सांगचें जाल्यार आतां हांवें सांगिल्लें इतले भुरगे आसून आमकां इतले कित्याक आमकां कोंकणी तिके उणेंत काण घेतले बट कितें की कोंकणीक एक व्हड आसा तांकां जाय जे आमकां शिकाय जाय कितें की एक आसक्त आसा पूण त्या मापान हांवें सांगचें तले मापान म्हाका दिसना कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हणचे बरें हांवें सांगचें बरें इतलो भुरगो आसतना इतलें आसा जें आसलें या आमकां 75% हांगा आसा जें आसलें तशें ना. आतां फ्लोराबाईन तांचे संस्थेक हांव तांचे संस्थेक खबर न्ही तुका सांगची तुका एक सामान्य जावन पळयल्यार हे परिस्थितीक तुलनात्मक जावन दुसरे सगळे आमगेले हें आसता कोंकणी समाजाक ह्या विशयार मस्त उलयता कित्याक म्हळ्यार आजी सरकारान आमकां कसं पुरो स्थानमान दिवका तें पुरो दिवंक जाला एक्सेप्ट PUC ती म्हळ्यार एक कंप्लेंट पुरो जाणाले जाल्यार सरकारान दिल्ले सवलत आमी कितले उपयोग केला ते व्हडलो प्रश्न जाला. आतां मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स म्हणून रेकग्निशन घेवच्याक पुरो मुखार येतात त्याच्या संस्थेंतू कोंकणी शिकोवचे विशयार तांकां कसं जाता म्हूण कळना. आतां हांवें शिकिल्लें एक स्कूल थंय पयर थंय 10th स्टँडर्ड थंय 10वे क्लास थंय कोंकणी शिकयता आशिल्ली म्हगेलो पूतय शिकला तो कोंकणी शिकून भायर आयला हांव आयकता आसा थंय कोंकणी राबल्या म्हूण नांव अगत्य ना बट जाल्यार विशय कसो म्हळ्यार आमकां स्वाभिमान ना आमगेली मातृभास ताका आमीची ते कोरका आमी उरका हें आमगेलांत ना. ह्या एक विशयार आमी एक व्हड फेल जाल्ल्याची म्हळ्यार म्हगेलो एक अभिप्राय ह्या विशयार एक चळवळ जाल्यार कांय अड्डी ना म्हळ्यार कोंकणी शिक्षण जावका ह्या शिक्षण संस्थे मुखार वचून आमी राबोवन जाय म्हूण सांगका असल पुरो करका जाल्यार परिस्थिती आज म्हळ्यार कोंकणी खातीर आयल्या म्हूण म्हाका दिसता. म्हळ्यार स्वतंत्र भारतांत आमगेल भाशेक स्थान जावका म्हणून आमगेल म्हालगड्यान पुरो त्रास घेतलो कश्ट घेतलो तर स्थान मेळत तरी
दुसरी पिळगी एक तर नाक दत्ती बास जाल्या अशें म्हणून तुका दिसता म्हणून. खंडित 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 म्हळ्यार पुढे आम्ही डॉक्टरान तावळ सांगला म्हणजे आम्ही कसं की यंग एजारीची हांव तो आयिल्ले यंग तेन्ना आमी कशें पुरो आयकत आशिल्ले आज तेंच आयकतच आमगेल्या भाशेक लिपी ना आमगेली भाशा अशी आमगेली भास तशी म्हळ्यार कसले गोतना तांकां कितली काम जाल्ला म्हणाले गोतना आता एक नवो येता आनी तो ये दखून सुरू करता पास भास लिपी ना दखून सुरू करता खंय की एक 50 वर्स काम 100 वर्स काम जाल्ला हाजी मागशी थंय दखून मुखार व्हरचें सोडलें अपास 100 वर्स मागशी गेले लिपी हें तें पुरो घेवन बसता. वय म्हळ्यार शिक्षणाचे आमकां जाय तितलें आमगेले प्रगती जायनी अशें म्हणून मनात दूख दिसता. खंडित खंडित. आतां दुसरे एक विशयाक येता की हे 70 वर्सांत भितर शिक्षण सोड दुसरें कसलें आमी कोंकणी भितर एक हे मुखार हाडच्याक यत्न केला तुमकां कितें दिसता फ्लोराबाय? आतां आमी शिक्षण संस्थेत ते रावय दुसरें कला आमी केलां कला 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 आमचे एंटरटेनमेंट म्युझिक डान्स हे ते आमच्या कोंकणी लोकांक कितें भारी एक आवडटा. थ्रू द म्युझिक वी कॅन रीच आउट मेनी पीपल तशें त्या म्युझिका मुखांतर त्या संगीता मुखार त्या कला मुखांतर चड लोकांक आमी पावता आनी लोक चड ते आकर्शीत जाता. हें एक हांवें पळयल्लें एक आसा. खंय तुमी असलें दितात गी ते दळाक खंय साहित्य थंय ओड येता असलें साहित्यांत असलें ह्या कला मुखांतर लोकां मुखार दाखयलें जाल्यार लोक खंय आकर्शीत जाता आनी ह्या पळया कितें आसा तूं म्हणजे ते एक हांवें पळयलां कित्याक आमी डायरेक्ट आमी साहित्याचें दिलें जाल्यार हांव इतलें आसा इतले बुक्स दिले कोणाक नाका आजकाल बुक्स वाचचे इतलें कोणाक ताच्या बदलाक आतां ते मोबायल कांय डिजिटलार सोदतात आनी तो मेळटा इजिली रेडिली अवेलेबल तांकां अशें म्हणटाना हांवें आमचे कोंकणी पुरय जे जाल्यार आमी डिजिटल फॉर्मा मुखांतर तो लोकांक पावचे आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हज्या प्रकार बुक्स. तुवें सांगत्या प्रमाण संगीत हें पुरो आवडटा आयचे पिळगेक ते कोंकणीक मात्र की दुसरे भाशेकय आसा सगळ्या भाशेक आसा सर तशें न्ही पूण कोंकणी कितें आमची कोंकणीचे आमचें एक विशिश्ट आमचें एक आमी बोवाडो बांदून दवरून आसा आमचो एक बोवारो ते सगळे भाशेक तांतांनी बोवाड बांदतात वय ते बांदून आसात पूण आमचो लोक ते सगळे आसल्यार आमचें कितें आसा म्हणल्यार दिवंक काणयोंक तयार आसा सगळ्या भाशेचें काण घेता पूण कोंकणीचेंय काण घेता म्हण कितें म्हणटा बाईन सांगला म्हणजे आज वाज्यतल उण्या वाज्यतल भारी कश्टार वाचका जाता आता तांणी बरयला तांणी वाचता की ना म्हणाले एक म्हाका प्रश्न आसा बरयता आनी ते दोन सोडता अपास वाचता की ना वाज्योचो एक व्हड प्रश्न जाला. मस्त काळ पुढे हांव एक इंग्लीश फिल्म पळयला तातूंत प्रेयराक जन यानाची म्हणून ती कोण म्हणटा ते प्रिस्ट लेडी ती सो ती थंय त्या जॅज म्युझिक घालून ती सांगू सुरू करता फुल्ल जन येवचें सुरू करता. तशी जी ह्या कोंकणी भाशेकय आतां ओरोकावय आतां लिखीत रुपार जायनातल्यार एटलिस्ट मौखीक रुपार आमी उलयताची आमगे ते घरकडे मम्मी डॅडी म्हणाची म्हणल्यार भरम पावता लोक मस्त आसात तांगेल खातीर पूण आमी ह्या संगीत मागीर नाटक फिल्म हें पुरा केल्यार त्या निमित्त एक कोंकणी भास ओरोवच्याक जाता म्हणाल्यार म्हाका बाईन एक दुसरे माध्यमा मुखांतर जाता म्हणाल्यार एक आशय आसा. तांचे भितर म्हाका अनेक संशय दिसता ते बरे सिनेमा काण पळयत भारत देशान 100 वर्सां फाटीं जालेले हिंदी सिनेमाच काडया आमी चड संख्यार आसूत ते हिंदी सिनेमाक ते कथा संभाशण आनी ती जावची पद ती कोणें बरयना ती लायली की बरयतल जावकाचीची तो बरयतले आमी सृष्टी करनातिलें ते कशें येतलें फ्लोराबाई तुम्ही किती म्हणता तुम्ही संगीताची खबर काढली वय बरयतलो जायत बरयतलो हा बरयल्ल्यानंतर प्रेझेंट करूंक येतात हे वय बरयतलो जायत इम्पॉर्टंट तेत तुम्ही म्हणल्या बरी भास आमकां जाय आमी उरयची तेंच म्हळें हांवें बुक फॉर्मार न्ही जाल्यार एटलिस्ट डिजिटल फॉर्म पळय आज तुमचे मुखार आमी बसून कितलें आमी सगळें रीच आउट जाता ह्या डिजिटल फॉर्मार एटलिस्ट म्हणी पावचे तशें आमी प्रयत्न करूंक जाता. डॉक्टर प्रश्न म्हळ्यार आमी बरयतल्यांक तयार करची कशी म्हण हांगा म्हाका दिसता आतां शाळेंत आसा कॉलेजांत आसा MA थंय आयला हांगा कर्नाटकांत शाळेंत कोंकणी स्टुडंट्सांक चड करच्याक कसो कार्यक्रम करूं त्या विशयार आमी आलोचना करता म्हळ्यार एक्टिविस्टांनी करता विंगडा कोणाच्यांनी जायनात
PUC कशी हाड येतं मागीर डिग्रींत कशी आसा थंय कशी नंबर्स वाडो येतं आतां फ्लोरा बायन तुवें एक तवळ एक विशय सांगलो की आमी उलयलो आनी आमगेलो भास प्रचार जाता वता म्हणून उलयता गेले कुडले भाशेचें भास भगता एट्रिशन ऑफ द लँग्वेज म्हणटा ताका तें कशें म्हळ्यार तूं उलयलें हांव अर्द आयकून घेवन हांव ताजी कालवास उलोवचें हांव उलयलें आयकून म्हगेले चेडवान ताजे 10% उलोवचें तांगेले चेडवान 5% उलोवचें भास खंय उरता उलयल्यार मात कशी भास उरची अल्टरनेटिव्ह नाही तें एक माध्यम जेवन आमी दवरून घेवंक जाता म्हळ्यार ते माध्यम आतां आमी सांगया पळय आतां आमी कोंकणी लोक आमी गोंयांसून आयले अशें म्हण आमकां कळटा आमकां आसा 400-450 वर्सां जालीं वांचून उरल्या नव्हे उलयतात नव्हे आमी आनी बी तेंच कंटिन्यू करचे की उलयल्यार पावता म्हणलें खबर उरत भास उरत खंडीत वरना उलयल पावता म्हूण लोक केला वसा पळा कोणाक बरोवच्या कश्ट जाता तांगेले खातीर हें व्हरोन ओळखा आतां आज आमी इंटरव्यू करचे तेजे उद्देश नातला तूं बरे दिलेले प्रश्नाक हांव उत्तर बरोवन दिवयता ते वाजितल ना सो आज आमी त्या माध्यम वापरूनय कोंकणी वरयता आसाची जाल्यार एक आमी शिक्षणांत जालें कलेची खबर तुमकां सांगलें आनी एक अखेरचे विशय कसो म्हळ्यार संस्थे वाडोवन हाडल्याचे आता काही संस्थे ना आशिल्ले एक 70-80 वर्सां फाटीं आतां पत्र करता आता हे खंयचे राखणो पत्रिकेक 80 वर्सां वयर पुराय जाली कळ्ळें तुगेल पत्रिकेक 30 वर्सां जाले 8 वर्सां जाले सो आनी दुसरे पंचकदाई म्हण आशिल्ले आनी दुसरे वेगळे पत्रिका आसा आतां म्हाका एक संक्षिप्त जावन इतले पत्रिके केलेले ना कोंकणी भाशेची वाडावळ जाल्या म्हळ्यार तुमकां 2 लोकांलो अभिप्राय म्हाका जावं तूं कितें म्हणटा पत्रिका आमच्या 50 आसात सर डिजिटल येवच्या फुडें पत्रिकाकूच लोक वयतलो पत्रिका तेंत व्हड आसली ताका बरयतलो वाचतलो तातूंत वाचपी आसले आतांय आसात थोडे वाचपी ना म्हण सांगना पूण केन्नाय डिजिटल फॉर्म येवंक सुरू जालें लोकांक पुरो इन्स्टंट मेळोवंक सुरू जाता ना कित्याक ती वाचूंक बसतात तांणी वाचचें स्टॉप केलें ताका पळोवंक सुरू केलें डिजिटल आतां फिल्म म्हणून हांव खाली फिल्माचे मात हांव पिंतूर काडल्या कितले पळयतात ते मात म्हाका कित्याक म्हाका ताका पळोवन ते कॅटेगरी दुसरी येता पूण वाचतलो वाचपी आसा साहित्यांत कशें वाचतलो तसो बरयतलोय आसा साहित्य तुमी म्हणल्यार बरें आतां आमी मुखार बरयतलो मुखार वचचें जाल्यार स्कूल लेवलाक कोंकणी आयल्यार बरोवंक शिकल्यान मात कोंकणी बाळगता बरोवंच्यान जाल्यार बाळमामान सांगल्या बरी उलोवंच्यान तरी आमी कोंकणी उरयचे ती तुमी म्हणल्यार बरी ती नशिसून येता उणी जावन येता आमी कालदेवासी अशें परत तुमी म्हळ्यार उलयल्यान उरता म्हणल्यार एक सवाल खंय आसा पूण बरें शिक्षण जालें स्कूल शिक्षण क्षेत्राक आयलें जाल्यार कोंकणी खंडीत जावन उरता कित्याक म्हळ्यार शिक्षणांत तांकां पळया घरांत उलोवची कोंकणी एक कोलोक्वेल प्रादेशीक पूण शिक्षण संस्थेक एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मार येता जशें आमी राज्यभास आसा कन्नड आमी घरांनी कन्नड उलयना पूण स्कुलाक गेल्यार आमी कन्नड शिकतात आमकां ताचें एक स्ट्रक्चर आसा तेंत फॉलो करता तशेंच कोंकण्याकी ताचेंत एक स्ट्रक्चरिजम येवन आमी स्कुलाक गेले मात ते स्ट्रक्चर येता घरा बसून आमी स्ट्रक्चर आमकां काय ना तें घालें कोंकणी अशें उलयता पत्रकार जावन तूं कसं सांगता तेजे शिकता तेजे इतली पत्रिका सूर जाल्ली म्हणून तूं सांगलें 50 पत्रिका पत्रिका सूर करचे वाचिते खातीर म्हण न्ही ते पत्रकार तुगे कोण गियास पडतो ताका एक मन येवन सूर करता एक उमेद तूं सांगेल वय आंगार येवचे पिशी लागचे तूं एकदा वेळ सांगला कोंकणी शिकोवका बरोवच्या शिकोवका न्हू सो बरोवच्या शिकोवचे खातीर हे पत्रिका हांव पत्रिका सूर करता न्ही हांव हें बरयतलो मनीस न्ही आशिल्लो हांव पत्रिका सूर करता बरोवच्या सूर केलेलो तेच नांव सांगचें आशिल्लें कोणाक आर्टिकल बरय आनी म्हणटाना तुमी न्ही म्हाका कोंकणी बरोवच्या येना म्हणटालो तूं बरयली कोंकणी ते समज न्ही म्हूण सांगतालो येवका न्हू एकलो ते वळटाय तूं बरय म्हण बरयलें समज सो तशी सांगून धैर्य दिवन बरोवच्याक सूर केलें मस्जिदान बरयला आनी एक भास वरोवका जाल्यार बरोवनू वरोवका ते बरयताल्याची जबाबदारी आतां हांव मस्त प्रयत्न करता हांव डिक्शनरी रेफर करता म्हणून आमी कसं बरयले तांणी वही म्हणले कोण तांणी कंटिन्यू करतात विंगड म्हाका एकलो कोण की तुगेलो तसो लिहून सांगता ते तशी न्ही तूं हो शब्द विंगड घालका आशिल्लो जायत इमिडिएट चेंज करचें आज डिजिटल जाल्या निमित्त आमकां तें करूंक सुलभ आसा कोड प्रिंट कोण गेल्ले रे ते गेले आज आमी कोडियाल बरें डिजिटल माध्यमार वता आसाची प्रिंटींग राबयला
कोविड जाता प्रिंटींग ना आता डिजिटल माध्यमार करेक्शन सांगताची आम्ही करताची हांव हें परतून कसं केला म्हळ्यार हातूंत एक मूल आमगेलें एक दुबळेपण एक मिस्टेक चूक अशें जालेलें दिसता तें कितें म्हळ्यार आमी 300-350 वर्सां मेरेन सगळे लोक कोंकणी उलयता आशिल्ले तांचे घरांत आमचे म्हळ्यार कर्नाटकांत सांगता आमच्या तटवर्ती कर्नाटकांत शिक्षण समती चड वाडोवन हाडलेले कोंकणी लोकांत ते खंयचे हिंदू असो क्रिस्त असो पूण आमी वाडोवन हाडलेलेच तेन्ना आमी कोंकणी शिकपाक आमी ध्यान दिलें ना राजभास कन्नड आशिल्ली आमी कन्नड शिकलेत सगळे लोक कन्नड शिकलेच आमी कन्नड शिकले म्हणून आमी ती कन्नडाची लिपी काडली आनी कोंकणीक घाली अशी केलेल्या निमित्त भाशेक नश्ट जाला म्हणून प्रश्न कितें म्हणटा फ्लोराबाई कर्नाटकान भाशेक नसल आमचं जायना असं वाढल्या कित्याक म्हळ्यार आमी खंयची एक लिपी वापरली न्ही बरोवंक उरयली न्ही कोंकणी जर तर आमी ती आमची न्ही ही आमची न्ही म्हणलें आमकां आज आमी खाली उलोवनूच आसताले बरोवचे आमचे येतेच नासलें शिक्षण क्षेत्रांत ते लिपीर बरयन जाल्यार ती वाचना नाशिल्ली म्हणटा हांवें सांगता तुका 350 वर्सां वाचले ती भास वय आनी मुखारी कशी वाचता आशिल्ली आनी मुखारी कशी वाचली पळय आसा हांवें म्हणचे आमी लिपी काणयोन वद्दू वरंट करच्या बदला आमी भास उरोवच्या खातीर म्हाका खंयची लिपी जाणा हांव त्या लिपीन बरोवंक शकता आतां तेची आमी इंग्लीश भाशेक सांगता पळय इंग्लीश भाशेक आमी कोण पोर म्हाका कोण सांगता आमी इंग्लीश कन्नड स्क्रिप्टान बरयतले हांव म्हण आय वॉज वंडरिंग इंग्लीश हय तांकां कन्नड भास जाणा ते समाज इंग्लीश पयलीं येवचे कशी स्कुला पासून तू शिकल्या कशी इंग्लीश ते शिकून वयतलो इंग्लीश येता ना शिकतात ते कशी शिकतात म्हणजे प्रकार कोणी घरांनी इंग्लीश मातृभाषा कशी उलोवचे त्यांनी इंग्लीश मातृभाषा म्हणून घाली ना तांची मातृभाषा नाही 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 इंग्लिशार जे उलयतले आसात घरांत तांणी इंग्लिशारी उलयतले म्हणून आमी लेखया तांणी कशें शिकले इंग्लीश आयकून उलोवन आयकून उलोवन ना आमी शाळेंत शिकिल्ले निमित्त आमकां इंग्लीश येवची नाही स्कुलाक त्या विषयी घरांत आमचे उलोवचें साध्य ना कित्याक म्हळ्यार आमची आवय भास न्हय ती आता लिपीचे विषय मला बरयता हांव म्हळ्यार पुढे दाखून हें आयकलेलें निमित्त म्हगेल्या मनांत एक सोल्युशन घेवन बसला आता आमी लिपी शिक्षणांत देवनागरीक ಒತ್ತು ದಿವಸ ಮಿಗಲ್ ಕಸಲೆ ಏನ ಅಡ್ಡಿನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೈರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪೈರಿ ತಜ್ಜಿ ಪೂರ್ದಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಲ್ಲ ಸಾಪಡ ತಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಬರೋನು सवय जाला अभ्यास जाला सो तांकां आज आमी तुम्ही देवनागरीन करा म्हणा तांकां कष्ट जाय प्रश्न नाही कोणाकय वर वत्ता हे खातीर नाही भास वाडची खबर आसा सांगता भास शिक्षण भास वाडू का जाल्यार शिक्षण दाखोवनूच जावं का एक केरळांतून तांणी शाळे भितर मलयाळी शिकले म्हणून तांणी कोंकणी बरयली जायना हांगा कर्नाटकांत कन्नड शिकले म्हणून कन्नडार बरयले सम अशें केल्यार भास वाडतोय शिक्षणांतू देवनागरीक ಒತ್ತು दिवका इथं म्हळ्यार आज येतला फाई हे गोंधळ मुखार वता आसता आनी मुखार बरयताले न्ही एक लिपीन बरयला रे ते एक लिपी म्हळ्यार खंयची मिगेल प्रकार देवनागरीची इथं म्हळ्यार कॉन्स्टिट्युशनली एप्रूव्ड लिपी आनी 3 की 4 स्टेटांतूय ती एका लेख आयला रे आमी एक कसं म्हणटा जी स्टँडर्डायझेशन की एक भास की जावचे एक साध्यता आसा तेंच आमी विंगडाक एक्सपेक्ट केल्यार विंगडा लागीं कशें जाता म्हाकाची स्ವಂತ मिगेले हांव कन्नड लिपीन बरयतलो मनीस मिगेले हाका आतां हांव एक आफ्रिकाचे एक खबर सांगता तुमकां आफ्रिका भितर एक 120 नमुन्याची भास आसा तांची म्हूण कोणीय तांचे भाशेंतली लिपी इंग्लीश बरयता म्हणून हट करना इंग्लीश भाशेन खंयची लिपी स्विकार केल्या तांणी रोमी लिपी स्विकार केल्या इंग्लिशाक लिपी ना इंग्लिशाक लिपी आसा रोमी लिपी ती लॅटीन लिपी ती कोणे केली इंग्लीश लोकांनी केली ती आमी स्विकारले आनी तशी आमी बरयले एक दुसरो खंयच्योय मनीस सगळे संवसारांतून मिच्चे लिपीर हांव इंग्लीश बरयता आनी त्या परीक्षेक तशें बरयता ते म्हाका पास करता म्हण अट करता इज इट एक्सेप्टेड एनीवेअर इन अकॅडमिक्स संस्कृत संस्कृत कन्नडान बरोवन पास केलेले लोक आसात पळय ते तुमी करची ना तेंचे न्ही शिकयला आमकां थंय
स्कुलांत वय तांणी आमकां अवकाश दिलो वय ते ती चूक आमी परतून आमगे देशांत केल्या. कोरोनाचे ते केल्यार भाशेची प्रॉब्लेम स्कूल ल्हान भुरगे वताना थंय कोण सुरू जावप? थंय सुरू जायचे खंयची लिपी आतां कोंकणी खंयची लिपी स्टार्टींग सुरू केली ते भुरगे तेंच पळोवन वयता आमी सडन एक ऑब्स्टॅकल हें बरें नाका तशें बरें ते जाल्यार तेका भुरग्याकय कन्फ्यूज जाता मागीर तुजे कोंकणीन ते नाका कोणा ते चोरे पडटा सोडटात आनी विंगडाक वयतात तेच तेका आमी उरयचे जाल्यार आमी आतां म्हणजे आतांच्या प्रेझेंट सिच्युएशनाचे भुरगीं पुरो इंग्लीश मिडियमान शिकतात तांकां ते रोमी तुमी म्हळ्यार रोमी स्क्रिप्ट तांकां एकदम कास म्हणून बघता आनी मस्त आवडटा तांकां कित्याक म्हळ्यार तांकां इजी म्हूण बघता ती शिकोवन ताचेर तायल्यान तेंत शिकतात ती लिपी म्हाका बरोवंक जाय पूण आतां हांवें ती लिपी बरय म्हणून सांगून हांवें कोणाय फोर्स करूंक जायना पूण आतां हांवें सांगतलें एट प्रेझेंट अलोशिसान देवनागरी लिपीन बरयतलीं आतां रोमी लिपी बरोवंक येतात कानडी लिपी बरयतात तशें म्हणून आमी तिनूय लिपी एक्सेप्ट करून आनी आमी ओटारे आमची भास उरय जाय म्हणल्यार आमचें एक दिश्टावो की आमी लिपी वादू आमी ती बरं येनातील वेळार ती भास वाचनी बरं येनातलें जाल्यार मौखीक जावन आसलें उरले वय ना उरले पुरो म्हण आमकां दिसता जाल्यार इज दॅट इनफ म्हळ्यार प्रश्न तशें जाल्यार आमकां हे संविधानात स्थान कित्याक जाय करेक्ट आमी इतले पुरो मान्यताय दिवस म्हणून कित्याक करचे आमकां नाका आशिल्लें म्हणून आमी घरा उलयतात फाटले कितले वर्सां 1000 वर्सां कोण उलयतात हांगा येता ती आमी उलयले आमची भास सोणी हांगा तुळो लोकांक आमकां पळोवन हांव कोंकणी पातेर आमचे भाशेक एक गौरव आसा आमी तेच कंटिन्यू करीत आशिल्ले कित्याक जावं आमकां भास बरोबर उरलेल्यार वर ना म्हणून आमकां कळला म्हळ्यार ते डायल्यूट जाता आतां तुळू ओटुकी मराठी ओटुकी मलयाळी ओटुकी मिक्स जावन त्या शब्द पुरो आमी घेवन म्हळ्यार फायनली कितें म्हळ्यार केन्ना मेरेन आमी इल्लिटरेट आसतात तेन्ना ते आमची भास उलोवन उरता खंयचे मिनिटाक आमी लिटरेट जातात आमची भास सोडतात आनी दुसरी भास मात बरयतात कित्याक म्हळ्यार आमी समीकरण करलें ना आमी इतले संस्थेक आमीच बांदून हाडली आमचे भाशेंत मात आमी शिकयनी अशें आमी फाटी पडलेले एक दिसता तूं त्या संस्थे म्हणटा म्हाका उडगास गेलो संस्थे मस्त आसा कोंकणी खातीर काम करता आज ही शिक्षणा खातीरची काम करतली एक संस्था जावं त्या परिस्थिती येवन पावल्याची म्हण आमी ह्या शिक्षणा येवन 15-20 वर्स जाले आजीक आमी सेम प्रॉब्लेमार आसाची देवनागरी लिपी घेवन शिकतले 300 लोक आसाचे डॉक्टर न्ही पयर एक मिटिंगान तूं हांव गेल्ले कडेन आयकलो PUCन तित्याक येनी म्हळ्यार SLCन तूं आमगे काउंट उणें आसा आतां 300 तूं कांय एक 50 SLCचे आसचे पुरो तांकां 300 की 500 जाणां SLC आसल्यार PUCन सुरू करूं इजी म्हणून सो त्या परिस्थितीक आमी पावका जाल्यार आमी शिक्षणाक चड ओत्तू दिवका पुरा संस्थेनी और या शिक्षणा खातीर काम करूंकच एक संस्था सुरू जावं तेन्ना मात्र हें जाता म्हळ्यार म्हाका दिसता आयचे दिसाचे आमी हे मुक्ताय करतना तुमी सांगिल्लें पुराय अशी वोट करून घाल्यार आमी कोंकणी भास उलयतात आमचे लोक की कश्टार कोण कितें कोण भरयतात खंयची लिपी जावं खंय बरोवन हाडतात जाल्यार ताका एक प्रमाणीकृत एक वाट दाखोवका हीच आमी आयच्या दिसा संदेश जावन सगळे कोंकणी संवसाराक दिवच्याक हांव इच्छा पावता आनी आयची कार्यावळ हांगा मुक्ताय करता हे विशेष कार्यावळीक येवन इतलें आमकां संभाशण करून आमगे चिंतन एक मंथन करून कोंकणी भाशेच्या बरेपणाक आनी मुखार आनीकय चड काम जावो अशें म्हणून तुमगे लागीं आनी सगळे विक्षकां लागीं मागून सगळ्यांक देव बरें करून म्हणून हांगा कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता देव बरें करूं 40